नमस्कार, हा प्रणाली आणि तुमचे आमचे यूट्यूब चॅनलचे स्वागत असा। आयज आमी करया बटाट्याची कापां किंवा बटाट्याची फोडी। शिवराकाच्या दिसांनी जेवण नाकाच जाता, पूण बटाट्याची कापां तोंडाक आसल्या मात एक वेगळीच खोस भोगता। तर यो सुरवात करया। कापां करपाक हांवें हांगा 2 मोठे बटाट घेतल्या। हे बटाट्यांची हांवें साली काढून घेतल्या आणि तांकां आतां उदकान घातला। उदकान घालपाचें कारण म्हणल्यार ते बेगीन काळे पडना। जर उदकान घालूना जाल्यार रोखडे काळे जाता। आता हेंची आमकां कापां करून घेवपाक जाय। हे पया हांवें अशे पद्दतीन बटाट्याची कापां कापून घेतलेली आसा। तुमकां जाय जाल्यार हेच्या बारीकूय सायज केल्यार जाता। आता हेंचे आमकां उदक काढून घेवपाक जाय। तर आमी तेंचे सगळे उदक बरेपैकी काढून घेतलेले आसा। आता हेंकां आमकां मीठ लावन घेवपाक जाय। तातूंत हांव 1 चमचो मीठ घालता, तुमी तुमच्या चवी प्रमाणे घालात। मागीर ते आमकां अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। ते मीठ सगळ्या कापांक बरेपैकी लागपाक जाय, सो अशें बरें मिक्स करून घेवया। आता हे आमकां 5 ते 10 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरपाक जाय। मागीर ते मिठाचें उदक सुट्टा पळय ते आमकां भायर उडोवन घेवपाक जाय आनी हेंकां बरें ड्राय दवरपाक जाय। हे पया आमी मिठाचें उदक बरें काडून घेतलेलें आसा। आता तातूंत अर्दो चमचो हळदीचो पिठो आनी 2 चमचो मिरसांगेचो पिठो घालया। हांगा तुमी तुमकां तिखट जाय त्या प्रमाणे घालूं शकता। मागीर ते आमकां अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। तो मसालो सगळ्या कापांक बरो लागपाक जाय। हे पळय अशें मिक्स करून घेवया। पळयात तो सगळो मसालो वेवस्थीत लागला सगळ्या कापांक। आता हेंकां आमी बरो रवो लावन घेवया। कापाक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो वापरला। तुमकां जाय जाल्यार तातूंत तुमी तांदळाचें पिठूय घातल्यार जाता। आता आमी दोनी सायडींनी असो बरो रवो लावन घेवया। आता आमी उरिल्ल्या कापाकूय बरो रवो लावन घेवया आनी मागीर तांकां कायलीर तळपाक घालया। आता कायलीन इल्लें तेल तापत दवरया। तेल बरेपैकी तापलें म्हणटकीर तातूंत ती बटाट्याची एक फोड किंवा बटाट्याचे काप अशें घालात। घालता आसतना रवो मातसो फापडून घालात, नाजाल्यार सगळो रवो कायलीन पडटा। आनी घातले म्हणटकीर ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालपाक जाय आनी घालतकीच रोखडेंच परतप ना, नाजाल्यार सगळो रवो पडटा। 5 मिनटां रावपाक जाय। मागीर अशें सवका परतून घेवपाक जाय आनी दुसरे सायडीन बरें भाजपाक दिवपाक जाय। बरें अशें परतून घेवया। आता पळोवया आमची कापां जाल्या काय ना ती। ते पळोवपाक 1 चमचो किंवा सुरी अशी कापां भितर घालून पळयात। जर ते भितर गेली जाल्यार ती कापां जाल्या आनी जर वचूना जाल्यार 2 ते 3 मिनटां खातीर परत एकदा भाजून घेयात। आनी अशे पद्दतीन आमची बटाट्याची कापां किंवा बटाट्याची फोडी तयार जाल्ली आसा। शिवराकाच्या दिसान तर बटाट्याचे काप जायच पडटा, तर तुमी नक्की ट्राय करा। बटाट्याची ही सादी सोपी रेसिपी जी तुमकांय खूप आवडटली, तर तुम्ही बी ट्राय करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मिळूया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। धन्यवाद।